नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सुमिता कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। दाबोळी विमानतळ चालू उरप दक्षिण गोंयचे अर्थवेवस्थे खातीर गरजेचो। खासदार विरियातो फर्नांडिसान संसदेत मांडलो दाबोळी विमानतळाचो प्रश्न। मडगांव उजो पालुपी दळाच्या बिल्डिंगेची जाल्या सामकी चवथीकाय। दुरुस्तेची मागणी करून लेगीत भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष। उपसंचालक राजेंद्र हळदणकाराचो आरोप। कलंगूट वाठारांतल्या पर्यटक दलालांचेर करतलो खर कारवाय। सरपंच जोसेफ सिक्वेराची शिटकावणी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकडेन केला उलोवप। नावेली जंक्शनाचेर भौशीक बांदकाम खात्यान लायिल्ले तक्ते चुकीच्या तक्त्यांक लागून लोकांची जाता गैरसोय। बेगोबेग बदलपाची लोकांची मागणी। सिप्ला कंपनीत कामगारांक मरण येवपाच्या घडणुकेची करतलो चौकशी। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचे विधानसभेत आश्वासन। फुडल्या 15 दिसांत आनीक 3 खंड ब्लॉकांची पावणी। दक्षिण गोंयांत 2 जाल्यार उत्तर गोंयांत 1 खंड ब्लॉक। मुख्यमंत्र्याची विधानसभेत माहिती। आता पळयात खबरो विस्तारांत। दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिसान संसदेत दाबोळी विमानतळाचो प्रश्न मांडलो। दाबोळी विमानतळ चालू उरप दक्षिण गोंयचे अर्थवेवस्थे खातीर गरजेचो आसा। तेन्ना नागरी उड्डाण मंत्रालयान हे गजाली कडेन लक्ष दिवन योग्य पावलां उबारची अशी मागणी ताणें केल्या। माननीय सदस्य विरियातो फर्नांडिस। Thank you, Madam Speaker. First of all, congratulations to my colleague Shafi Saab for this bill. A lot of discussion has happened. I want to bring to the notice of the Honorable Minister that I come from Goa and we have got 2 airports. One is the Dabolim Airport and the newly constructed Mopa Airport. Now when we talk about the difference in prices, we have a similar situation in Goa. Now when we investigated, we came to know that the difference in price, we have 2 airports, sir, Dabolim and Mopa, and at the same time when the aircraft is leaving, if you want to book the ticket, you will find difference in prices. When we inquired, we came to know it was because of UDF, user development fee. We have made a lot of noise. Even the Chief Minister of Goa has promised that he will be approaching the center for the same. So this, if it can be tackled, because what is happening is, as per the reply what I got yesterday, in 2023-24, Dabolim recorded a passenger movement of 68 lakhs 55,000 and at Mopa 44 lakhs 38,000. What we are worried, the people especially in South Goa, we feel that there have been attempts somehow to close down the Dabolim airport. We were given assurance in 2009 via a cabinet decision by Dr. Manmohan Singh that both airports will be operational simultaneously. But we have seen that these airlines have shifted operation to Mopa all of a sudden. One is the SpiceJet, Oman Airways, Qatar Airways, TUI Airways, and now recently a week back Air Arabia. So we have been told that there's no regulation to stop them. But we also want to know that by shifting these airlines, sudden airlines, it is going to have a bearing on Dabolim Airport, because Dabolim Airport is not an airport just for landing, but the entire economy of South Goa and probably of Goa depends on Dabolim Airport, because lakhs and lakhs of tourists are landing there, and whether it is the shack operators, the hoteliers, the taxi drivers, all are dependent on this airport. My humble request, sir, please ensure that Dabolim Airport remains operational and the jobs of lakhs and lakhs of people are protected. Thank you. वाठारांत आमकां पर्यटक दलाल नाकात अशी शिटकावणी कलंगूटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरान दिल्या। कलंगूट वाठारांत आशिल्ली डान्स बारां आमी सील केल्यात।
फुडल्या कांय दिसां भितर पर्यटक दलालांचेर कारवाय करतले. हे विशीं आपणे मुख्यमंत्र्याकडेन उलोवप केल्ल्याचें सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी सांगलें. आता थोडे टाउट्स चालू आहा, हांव डिनाय करिना. आनी हे टाउट्स कितें जाला की ही डान्स बारा बंद जाले, स्पाय पासून आमी बंद केले. आतां आमी दोन हेजेर आमी सील मारलेली आहले आनी मागीर तेंची एफिडेविट केली की बाबा तुमी ऑपरेशन करचे ना म्हणून. आनी सिन्स इट वॉज अ रेजिडेन्शियल एरिया वी रिवोक दॅट लायसन्स ऑफ दियर्स. दुसरे एक शॉप आहले, सो तेज्या शॉपाक आमी एक एफिडेविट घेतले बाबा तूं असलो धंदो करचो ना म्हणून, कमर्शियल आनी तूं कितेंय कर. सो हेजेर आमी आतां खूब स्ट्रॉंग येयला. टाउट्स म्हणटा ते हितून टाउट्स आसा. टाउट्साचो प्रॉब्लेम एकूच आहा, टाउट्साचो एकूच प्रॉब्लेम आहा की आमी आतां इन द नेक्स्ट वीक टू कम. सो वी आर आमी PI कडेन उलयल्या आनी PI आमकां सांगला बाबा तुका आमी पुलीस प्रोटेक्शन दिता, वी वील रावंड अप एवरीवन. एक टाउट्स उरोंक फावना म्हणून. And he got a clearance from the Chief Minister also. I spoke with the Chief Minister and Chief Minister is very concerned about this. The Baba touts म्हणटा ते कालामुटानीक नाका म्हणून. So that's it. नावेली जंक्शनाचेर भौशीक बांदकाम खात्या वतीन लायिल्ले तक्ते अयोग्य आशिल्ल्याचो दावो थळाव्यांनी केला. वाठारांत भितर सरतना चुकीच्या सुवातेर आनी चुकीचे निर्देश दिवपी चिन्हांक लागून वाहन चालक गोंधळटात. ताका लागून रस्त्यार येरादारीची कोयणी जाता असो थळाव्यांचो आरोप आसा. हे तक्ते बेगोबेग दुरुस्त करून योग्य दिका दाखोवपी तक्ते लावपाची मागणी सध्या जावपाक लागल्या. तकली ना म्हाका दिसता कोण इंजिनियर कोण बोर्ड लायला, बोर्ड लायला तो कोणा दिसपाक बोर्ड हेच येवपाक ना, कितें हेच वचपाक डायरेक्शन. आतां हिंगा डायरेक्ट अशें गाडयो मुखार ब्लॉक जाता, ट्रॅफिक जाम जाता. पुलिसीक केसो कास्टिक हिंगा पुर्तुगीज रिवर्स मान हाडपाक. सो हांव मागोता जॉब बरो इंजिनियर कोण आहा बोर्ड लावपाचो, ते बोर्ड सारको लावपाक जाय आसलो. कोणा दाखोवपाक लायला काय म्हणून एक कोणा दिसली मोठो उपेलो कोण वायट जावपाक लागलो डायरेक्शनाची. आतां ह्या जाणां वचपाक तेचो बोर्ड लायलो कोण एक कामाक घर भाशेन काम कोणय इतले आंगाडी हे कोण इंजिनियर लायलो तो हेणे इतलो म्हाका दिसता कितें शिकलो बी शिकलो हेच कोण बोर्ड लायता काय कोणा तो बाबा बोर्ड डायरेक्ट गाडी खूप वयता चित्तू गाडी वयता, ट्रक वयता, नीट मुखार तापता मागीर तितून तूं रिवर्स मार येता. हे पुलीस मागीर हाडलें घेवन येता हिंगसून. सो हांव मागो जाय कोण घायला लक्ष दवरचें आनी सारक डायरेक्शनान दवरता. नावेली ते मडगांव वयता तो मेन जंक्शन हे दोन्ही लागता आमकां. आनी हांगा सायनबोर्ड सारकी ना. एक सायनबोर्ड आहा तो जंपिंग जावन बसला. हालींच न्यू केल्ले ते कशें केले कांय खबर ना. आख्खे जंक्शन बोर्डाचो कांयच कळना. वयते लोक बाबे ते भायले येताय ट्रॅकार बी येताय पळय ते वयता आसतना तांकां ते सिग्नल कळना आनी ते सिटी भितर सरताय. सिटी भितर सरता ते जाले ट्रॅफिक फूल जाम जाता. हांगा ट्रॅफिक पोलीस ना आनी PWD जे वर्क चल्ला तेंगे काम मेन ते स्पीड ब्रेक घातला हांगा सितारा बजाजा कडेन आनी मुखार थंय तेंगे ते पट्टी सुटले. जर बायकार नावेली जंक्शनाचे पट्टी सुटल्यात. हय ते सारखे ना तेंगेले आनी ते कितें जाता बायकर आमी वता पळय आमकां सारको त्रास जाता. व्हडली गाडी कशी तरी क्लियर जावन वयता बाबा. आनी थंयच्यान हांगा पर्यंत जेन्ना ते बारीकशें काम PWD पळयना जाल्यार आनी व्हडलें काम आनी कितें करतले. हेजेर गव्हर्मेंट लक्ष दिवपा जाय. PWD जे आहा पळय इंजिनियर बी आहा ते येवन पळोवपा जाय. पिरेस्तारा सिप्ला कंपनीचे क्रशर यंत्र दुरुस्त करतना दोगा कामगारांक घुस्मटून मरण आयिल्लें. ताची सखोल चवकशी करपाचो आदेश पुलिसांक दिला अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच दोन्ही कामगारांच्या फॅमिलीक अर्थीक मजत करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सिप्ला कंपनीतले क्रशर मशीन दुरुस्ती करपाक इलेवेटर पिटात देविल्ल्या दोगा कोल्हापूरच्या कामगारांक घुस्मटून मरण आयिल्ले. ह्या घडणुके विशीं शुक्रारा विधानसभेत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आणि गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी मुद्दो उपस्थित करून ह्या घडणुकेची सखोल चौकशी जावची म्हूण मागणी केली. दोन मनीस आज मेल्ले आहा. सिप्ला फॅक्टरीन सफोकेट जावन दोग जाण भायर पडल्या, पवार आनी पाटील. हे आतां पेपर दाखोवचोच पडलो. पेपराचेर खरें आयलां आनी पेपराचेर हांवें वाचलां. स्पिकर जर सफोकेशनान मनीस मरता तो खंयचोय आसूं, गोंयचो आसूं भायलो आसूं, फॅक्टरी जी ही चलयता ही हॅज टू बी अकाउंटेबल.
फॅक्टरीज sir. एंड बॉयलर्सान कितें एक्शन केलें? Because fear and anxiety in the minds of the workers and employees working in various industrial units in Goa due to complete negligence of the government authorities like Factories and Boilers, Labour and Employment, Industries Department on the gross violations by the industrial units, which have resulted in endangering the lives of the workers and employees, as a safety standard are compromised by several industrial units. The death of 2 workers at Sipla in Verna Industrial Estate is a living example of the carelessness by the industrial units. The government needs to immediately conduct an inquiry of the fatal accident at Verna and also take proactive steps to ensure that the safety standards are strictly adhered by all industrial units. The सिप्ला कंपनीचे क्रशर मशीन दुरुस्त करताना दोगा कामगारांक घुसमटून मरण आयिल्ले. ताची सखोल चौकशी करपाचो आदेश पुलिसांक दिला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच दोनूय कामगारांच्या फामिलीक आर्थीक मजत करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले. स्पीकर सर, सिप्लान जो इन्सिडन्स जाला पळय न्ही तेजी हांवें डिटेलान इन्क्वायरी फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स, लेबर एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज आनी पुलीस हे डिपार्टमेंट करता. अशे इन्सिडन्स परत जावचे न्ही हाजी प्रिकॉशन्स जी आसा पळय न्ही आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन घेतली. आमकां सेफ्टी फर्स्ट त्या खातीर आनी जो इन्सिडन्स जाला, जे 2 भुरगे ते खंयचेय आसूनी हांगा काम करताले, त्यांच्या फॅमिलीच्या प्रती हांव दुख्ख व्यक्त करता आनी तांकां कॉम्पेन्सेशन्स जे मॅक्झिमम कितें कॉम्पेन्सेशनूय मेळपाक जाय त्या कंपनी कडल्यान आनी बाकी इन्शुरन्स ते मेळपा खातीर आमच्या सरकारा कडल्यान, लेबर डिपार्टमेंटा कडल्यान they are on the rise. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फुडल्या 15 दिसांत आनीक 3 खण ब्लॉकांची पावणी जातली. 9 ब्लॉकांची पावणी जावन एका ब्लॉकाचेर खण वेवसाय सुरू जाला. डब मालाची पावणी ऑक्टोबरच्यान सुरू जावपा सयत पुराय तरेन खण वेवसाय सुरू जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली. मायन्स डिपार्टमेंटाचेरूय तशें मेळ्ळें काय ना, बाण मारपाक कोण सोडिना. सगळे ट्रायब म्हणजे वेगवेगळे विशय आमी जाका म्हणटा पळय न्ही उस्तून काडपाची संवय सातत्यात आसा. काय हरकत ना. हांव खंय नांव म्हणटा, काड हांव खंय नांव म्हणना. स्पीकर सर, मायनींग सुरू जालें वो हांव क्लियर कट सांगता. केन्ना सुरू जातलें? स्पीकर सर, आमी उरलेले आतां 3 ब्लॉक तेणी सांगला पळय न्ही, तो सावथांतले 2 ब्लॉक, सावथांतले 2 आनी नॉर्थांतलो 1 अशे 3 ब्लॉक ह्या फुडल्या 15 दिसाच्या भितर आमचें ऑक्शन जें आसा पळय न्हू तें ऑक्शन जाता तितके बेगीन. आतां पर्यंत आमी ऑक्शन प्रिमियम आमकां 163 crores ऑलरेडी आयलो. बाकीच्या डिटेलान वचना. एप्रॉक्सिमेटली आमी टार्गेट दवरलेलो आमकां 500 कोटी येतले म्हणून. भितरले 200 कोटी जे आसा पळय न्ही हे आमकां आयले निदान. कारण तुमकां बरेचशे फावटी पयलींचे आसले ते येवपाचे काय ग्रीन सेसा ते रिकवर कित्याक केलें? लास्ट टाइम यू सेड यू वुड रिकवर इट. पयलींचे आसले ते 200 सदस्य बसून घ्या, कंप्लीट करपाचे. 35,000 कोटी ते ताजे उदक सोडले काय म्हणून विचारता हांव. 271 crores पडाले, 13 crore की रिकवर केले, ते दुसरे कित्याक रिकवर केले? स्पीकर सर, एजो म्हाका आमी पयशे रिकवर ऑलरेडी केल्या. तितूंतलो सारको अरे तुगे आन्सर आहा वचोय, तुगे आन्सर आहा 257 पेंडिंग आहे मो वेदांता जिंदाल हेंको हे पेंडिंग बसून स्पीकर सर, आमी ऑलरेडी जो आसा पळय न्ही डम पॉलिसीच्या बाबतींत हेजे मातशें सांग केन्ना रिकवर करता? टायम बाउंड ते पुसा धाडले केन्ना रिकवर? लिगल डिस्प्यूट पेंडिंग आसा. एकदा लिगल केस क्लियर जाली काय ना ते पयशे आमी क्लियर करता. इट इज अ लीगल केस ना, हे लीगल केस ना, पयलचो आसो ना. इट इज इन कोर्ट म्हणून सांगला स्पीकर सर. स्पीकर सर, डम पॉलिसी जी आहा पळय न्ही ही डम पॉलिसी आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्या आनी त्या डम पॉलिसीच्या नुसार आमी आमच्या पॉलिसीच्या नुसार जाता तितके बेगीन डम एक तर ज्यांचे क्लियर जाता ते क्लियर करतले, उरलेले ऑक्शन जाता पळय न्ही ते ऑक्शन करतले. ओके, खंयसरूच एक्सचेकरांक लॉस न करता डम पॉलिसी फायनलायज करून मायनींग जे आसा पळय न्ही ह्या ऑक्टोबरांतल्यान ह्यो डंपाचेय बी जे आहा पळय न्हू हें काम सुरवात जातलें. कावी आर्ट ही गोयची कला. मात ते खातीर कर्नाटकान अर्ज केला हे प्रधानमंत्री मोदीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान मुखार आयलां. मात गोंय सरकार मन की बात पळयता आनी विसरता म्हणून आमदार विजय सरदेसायान शुन्य काळात मुद्दो उपस्थित केलो. कावी आर्टाक GI टॅग दिवचो म्हणून विजयान मागणी केली. कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा कावी आर्टाक GI टॅग मेळपाक गोयचे यत्न सुरू आसात. Concerned regarding Government of Karnataka planning to obtain GI tag for Kavi art. Speaker sir,
तुम्ही खूप जाणांचे फोटो दिसतात की प्रधानमंत्र्याची मन की बात आम्ही ऐकतात म्हणून 26 डिसेंबर 2021 84th एडिशन ऑफ मन की बात थंय प्रधानमंत्र्यान सागर मुळे म्हणटा ताका प्रेज केलो की तो हे सेंच्युरीज ओल्ड ट्रेडिशन राखता म्हणून हें ट्रेडिशन प्रधानमंत्र्यान म्हणलें की पुर्तुगेजान हाडिल्लें आनी मागीर तें गोंयच्यान सारस्वत ब्राह्मीण फॅमिलीनी कर्नाटका केरला आनी महाराष्ट्रान कोस्टल महाराष्ट्रान व्हेलें देवळां डेकोरेट करपाक सो ही आर्ट ओरिजिनेट जाता गोंयान आनी ताजें जर GI टॅग कर्नाटका घेता जाल्यार आमचो सरकार आयदर न्हिदला ओ तुमी मन की बात आयकनात सो तुमी हें मातशें तें घेवचे पयलीं तुमी घेया आनी कितें तरी करा. म्हाका एक बरें दिसलें की विजय मन की बात पळयता हें आयकोन म्हाका एकदम बरें दिसलें. अशें न्ही पळयता आनी विसरना अरे तुमी पळयता आनी विसरतात हें डिफरन्स म्हणून म्हटलं विजय मन की बात पळयता हें आदरणीय आयकोन बरें दिसलें. एक मिनीट त्या ती कावी आर्ट जे आहा पळय न्ही हें हांव टेक्निकली कितें आसा पळय तें पळोवपाक लागता GI तांणी एप्लाय केला म्हणून पेपरार आयला आमी म्हणटा करता तुम्ही पयलीं करा स्पीकर सर डबल इंजिन बी वापरात. हय स्पीकर सर तसो प्रश्न जो 0 वराक मेन्शन केल्लो आसा त्या संदर्भात आमी तितलेच खबर आसा आमकां कितें करपाक जाय त्याच प्रमाणे जशें ताकाय जाय तशें आमकांय जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें काम सुरू आसा. राज्यात 30 वर्सां परस चड वर्सां जावन गेल्या सरकारी आणि खाजगी इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट जावप गरजेचें आसा. गोंयान 25 धोकादायक इमारती मातये भरवण करून नवीन बांदतले. आदल्या बांदकामाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाचे बिल फुडल्या विधानसभेत सादर करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. वास्को आमदार दाजी साळकार हांणी मांडिल्लो थाराव फाटीं घेतलो. गोंयांत 30 वर्सां परस चड वर्सां जावन गेल्ल्या सरकारी आनी खाजगी इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट जावचो असो थाराव आमदार दाजी साळकार हांणी विधानसभेत मांडिल्लो. उपरांत आदल्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट जावन फुडें कितें करतले हाचो विचार करचो अशी मागणी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी केल्ली. आज आमी पळयतात की सगळ्या गोंयभरांत आज इतल्यो बिल्डिंग्स पोन्न्यो जाल्ल्यो आसा आनी ताजें स्ट्रक्चरल ऑडिट बी तशें कांयच ना. म्हणजे आज आमी म्हज्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सींतले उलयतलो जाल्यार 3 बिल्डिंग्यो अश्यो तरेन आसात की त्यो कॉलॅप्स केन्नाय जावंक शकता पूण तातूंत भितर एक तर अजून लोक रावता आनी तांचेय लिफ्ट म्हणजे लायफाक धोका आसा आनी सकयल चलपी लोकांक जे आसा पब्लीक जनरल पब्लीक आसा तांकांय धोका आसा. म्हणून हांवें म्हजी एक मागणी सरकारा कडेन की हांचे सगळ्यांचे जे 30 वर्सां वयर बिल्डिंग्यो जाल्यो तांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट नाल्यार तांचे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हे PWDन करचें. हावसा मुखार आसा अत्यंत बरें रेजोल्युशन पूण हे PWD कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन हाजेर सोल्युशन काडपाक जावपाना. म्हजी चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की हातूंत खुबशे निटिग्रिटीज इनवॉल्व आसा. म्हणजे बिल्डींग समज पडली भाटकार म्हणटा बिल्डींग पडली जाल्यार पिढ गेली म्हूण कोण भाड्यार रावताले ते मेकळे आपूण नवी बिल्डींग बांदतलो. तर अशे तरेतरेचे प्रश्न आसा आनी ताका लागून म्हजी चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आसा की ताणें स्टडी करून एक लॉ एक ऑथॉरिटी क्रिएट करची आनी अशें हातूंत समज रिकन्स्ट्रक्ट करतलो जाल्यार ताजे खातीर कितें करपाक जाय सो दॅट पीपल हू आर रिजायडींग इन द बिल्डींग दे आर ऑल्सो एकोमोडेटेड. माथानी साल्दाना दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालय रवींद्र भवन मडगांव ओल्ड GMCची बिल्डींग कंपाल लागसर आशिल्ले मेकॅनिक्स पॅलेस आनी बाल भवनाची स्लगड इमारत जुंता हाऊस पणजी सरकारी शाळेच्यो इमारती मागीर जुने हॉस्पिसियो हॉस्पिटल तशेंच मडगांवतले नागरी भलायकी केंद्र रायबंदर वाठारांतले जुनी GMCची इमारत धोकादायक स्थितीत आसा असो दावो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमांव हांणी केलो. जाल्यार ह्या थारावांत त्रुटी आसा देखून हो प्रस्ताव आमदार कार्लोस फेरेरा विजय सरदेसाय सारख्या हेर आमदारांनी अमान्य केलो. ओल्ड गोवा GMC बिल्डिंग मार्किनेस पॅलेस कंपाल बाल भवनाचे जे NX बिल्डिंग हा कंपाल जायते गव्हर्मेंटाचे इस्ला बिल्डिंग हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाचे अर्बन हेल्थ सेंटर मडगांव ओल्ड GMC बिल्डिंग हे गोवा लोकायुक्ताचे बिल्डिंग सद्या हे PWDन सांगलां की दे आर इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन. हेजेर सरकाराक म्हाका दिसता दांत नाय कांय करपाक. 4 वर्सां घेवन 5-6 वर्सां घेवन न्हिदले आनी आमी लोकांक आनी कोतले स्पीकर सर. Audit government buildings. Why do this work for the private persons if there are tenants who will pay? Sometimes the landlord is getting rent of 25 rupees, 50 rupees. Who will pay for this audit? So I think that this resolution will not be good. It will be costing the exchequer. आमचे पयशे वयतले थिंगा तेंगे ऑडिट करपाक. येस स्पीकर सर हाजे खातीर कितें जाय
जाय म्हणटा तें अशें की पयलीं नागरिकांक अवेअर करपाक जाय की बाबा हो असो असो कायदो आसा, पास करूंक जाय कायदो आनी नागरिकांक अवेअर करूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार डेटाबेस जाय, सेंट्रल डेटाबेस. सेंट्रल डेटाबेस म्हणटकर गव्हर्मेंटाक कळटा की बाबा ऑडिट करपाची खंयची बिल्डींग आयल्या, आतां ताजे दीस भरल्या म्हणून. एम्पॅनल करपाक जाय रिप्युटेड इंजिनियरांक जे ऑडिट करूंक शकता. PWD, TCP, कलेक्टरेट आनी लोकल बॉडीज हांकां बरोबर ऑडिट एक्युरेट जाता म्हणून काम करूंक जाय. आदले सगळे इमारतीचे स्ट्रक्चर ऑडिट जातले आनी धोकादायी इमारती बेगोबेग मातये भरवण करून नवीन इमारती बांदतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिले. फुडल्या विधानसभेत स्ट्रक्चर ऑडिट करपाचे बिल हाडटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. जुंताव तांकां लेटर कॉरस्पॉन्डन्स सुरवात केला तांकां भायर काडपाक. आतां गेली 50 वर्सां तो म्हणटा असो इतकी लिटिगेशन सुरवात जाल्ल्या ते जो पर्यंत भायर सरना बट ती बिल्डींग आमी घेता. सोशल वेलफेराची बिल्डींग आमी ऑलमोस्ट शिफ्ट करपाक डिसिजन घेतलें. नवीन बिल्डिंगेक जागो दिलो तांकां. शिफ्टींग सुरू आहा, ती शिफ्टींग घेतली काय ती बिल्डींग हेरिटेज बिल्डींग आसा ती फक्त रिनोवेट करपाक मेळटा. ती बिल्डींग आमी रिनोवेट करता. अश्यो ज्यो तूं 25 बिल्डिंगो म्हणटा पळय न्ही, ज्यो अनसेफ डिक्लेअर केल्या पळय न्हू, त्यो ज्यो आसा पळय न्ही आमी त्यो डेमोलिश करता, त्या जाग्याचेर नवीन बांदता. बट ह्या लेजिस्लेचरचो विचार करता आसतना आमकां ह्या रेझोल्युशनाचो विचार करता आसतना आमकां अशा पद्दतीचें एखादें बिल इन फ्युचर आयदर ते मागीर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या आमच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या ऑथॉरिटीन आसूं किंवा PWD कोणी तरी एका डिपार्टमेंटान हें बिल मूव करचें पडटलें. हांव स्टडी करपाक लायता म्हणजे फॉर AG आनी हांकां. आनी बिल जें आसा पळय न्ही सेपरेटली हें इंट्रोड्यूस करता. तुजें रेझोल्युशन म्हणजे योग्य आसा तेजेर सगळे जाण उलयले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांतल्या उद्योग धंद्याक कितले गोंयकार आनी बिगर गोंयकार कामाक आसात हांची आंकडेवारी सरकारा कडेन ना म्हणून मंत्री बाबूश मोन्सरात हांणी सांगलें. खाजगी कंपन्यांनी कितले गोंयकार कामाक आसा म्हणून सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी प्रश्न केल्लो. त्या प्रस्नाची जाप दितना मंत्री मोन्सरात उलयलो. ते खंय ना खंय प्रोग्राम्स फेल जाल्ले आसा. आमी एफिशियन्सी कितें उरली ह्या प्रोग्रामाची, जेन्ना आमी म्हणटा की स्कील आनी एटिट्यूड जो आसा तो आमचो बिल्ड करपाक जाय. आतां 2,500+ इंडस्ट्रीज गोंयांत आसा स्पिकर सर, आनी 2,500+ इंडस्ट्रीज आसून तितून 1,500 एज पर IPB आनी 1,800 जे हें आसा तितून आमकां काम मेळलो म्हणटा एज पर दीस तुमी जो रिप्लाय दिला प्रमाणे. सो स्पिकर सर आयज कितले भुरगे म्हणजे तरणाटे जे आसा ते बेकार आसा हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी स्पिकर सर जो आन्सर दिला आतां आनी एक CMान सांगलें की एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जो आसा तो अनएम्प्लॉयड आसा. सॉरी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक लागून हे केल्लो ट्रेनिंग करून आमी दितले. आतां कितले जाण ते एम्प्लॉयड जाल्या हे जो डेटा आसा स्पिकर सर तुमचे कडेन की हो खूब गरजेचो डेटा घेतले तेजे. लास्ट क्वेश्चन स्पिकर सर, तिसरो प्रश्न स्पिकर सर. आतां 2,500+ ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आयज गोंयांत इतल्यो इंडस्ट्रीज रेजिस्टर आसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजी कडेन एजो डेटा म्हटल्यार कितले गोंयकार पर्सन ऑफ गोंयकार कितले कामाक आसा आनी कितले नॉन गोवन कामाक आसा ह्या इंडस्ट्रीन. 2,500+ आसा ह्या इंडस्ट्रीन. हो डेटा आसा काय कितें आनी वाय वॉज द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप इफ इट कॅनॉट पूट गोवन्स जॉब म्हणजे गोंयकारांक कामाक लायना नाल्यार कित्याक लागून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा. सो हो एक प्रश्न आसा. आनी हितून म्हाजो डिमांड आसा की समज ना नाल्यार पॉलिसी फ्रेमवर्क करपाक जाय की बाबा कशें आमी गोंयकारांक कामाक लायतले. कित्याक आतां एवरी नाव एंड देन तुमी एकूच आन्सर दिता आमी गोंयकारांक कामाक लायता. Because we don't have the data as far as how many Goans are working and how many basically outsiders are working. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी PM सूर्य घर मुफत बिजली योजनेच्या अनुषंगान गोंय विनामूल्य वीज येवजणे अंतर्गत गोंयांतल्या लाभार्थ्यांक राज्या वतीन सबसिडीचें वांटप केलें. सौर रूफटॉप क्षमतेचो वांटो वाडोवप आनी निवासी घरांक स्वताची वीज निर्माण करपाक सशक्त करप हो ह्या योजनेचो हेतू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या योजनेचो खर्च 75,021 कोटी रुपया आसा आनी ती वृत्ती वर्स 2026-27 मेरेन चालीक लावपाची आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जवळपास 35 जाणां ही सबसिडी फावो जाल्ली आसा. तेंच्यांनी सगळ्यांत पयलीं रजिस्टर केले पोर्टलाचेर आपली सबसिडी मेळ्ळी. तांकां सबसिडीची लेटर दिवपा खातीर आज आमी हांगा सुचवल्या आनी आमी PM सूर्यघर योजना ही मुफ्त बिजली योजना म्हणून आमी लॉन्च करपाची. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी ठरयलां की 1 कोटी लोकांक ही PM सूर्यघर योजनेची सबसिडी दिवची आनी तातूंतल्यान गोंयांतलो नंबर चडांत चड जो आसा पळय तो जावपाक जाय म्हणून आमचे गेडा डिपार्टमेंट म्हणजे गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी चडांत चड लोकां पर्यंत पावोवचे हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आनी हे करता आसतना पॉप स्टिफन हाणें कांय गजाली तुमकां थोडक्यात सांगल्यो. फक्त हांव थोडेशे डिटेल म्हणजे हाव टू एप्लाय फॉर द रेजिडेन्शियल कस्टमर्स हाजे
हाजेर सगळ्यांनी डिफरंट घेतली आणि कशें एप्लाय करचे हाज्या खातीर जे आसा पळय ते आमी तेजेर स्टेप वायज दिल्ले आसा. आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जेई ते ताका मदतूय करतले. इवन तो स्वयंपूर्ण मित्र एप्लाय करपाक मदत करतले. CSC सेंटर कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर हांच्या कडेन जर तुमी वचत जाल्यार तेय बी ताका मदत करतले किंवा गॅडाच्या ऑफिसा कडेन कनेक्शन आसत जाल्यार तांकां मदत करतले. ही सेंट्रलाची सबसिडी जी आसा 3 किलोवॅट पावर ताका 78,000 रुपया आसा आणि उरलेली स्टेटीन पेर करची किंवा ती पर्टिक्युलरली जो कोण घालून घेता तेजेर. पण आमी म्हटलां की 3 किलोवॅट पावर 5 किलोवॅट पावर आनी 10 किलोवॅट पावर ह्या पर्यंत रेजिडेन्शियल कमर्शियलचे तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट मेळची. म्हणजे तुमी एकदां आतां सोलार पावर प्लांट घालून घेतलो, सोलार प्लांट लायली मागीर तुमकां कसलेंच आनी म्हणजे बिलूय दिवचें पडटलें आणि पयशेय घेवचे. हाज्या फुडें जे लोक आहा पळय तांकां पयशेय घेवचे पडचे ना. अशा पद्दतीची सिस्टम गोंय सरकारान तयार केल्या. म्हणून जे पयलीं इनिशियली तो 1 लाख रुपया एप्रॉक्सिमेटली जो इन्वेस्ट करचो पडटालो आनी मागीर सबसिडी घालची पडटाली तेजे आमी सिस्टम केल्या. फक्त कस्टमर म्हणजे कोण जो घालून घेता तेणी फक्त आपलो एक चेक जो आसा पळय न्ही तो कन्सर्न आमच्या गॅडान ठरोवन दिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन दिवपाचो. म्हणजेच केंद्राची सबसिडी आयल्या उपरांत ताका ती हँड ओवर करची जेणे करून तुमची झिरो इन्वेस्टमेंट आनी आमी तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट तुजें घर मोफत बिजली योजना दिवपा खातीर आमी कमिटेड आसा. आमी दितले फक्त घरांनीच न्ही, कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटाचेर, एड्युकेशनल एस्टाब्लिशमेंटाचेर आनी अशा वेगवेगळ्या पद्दतीच्या सोसायटीज ज्यो आसा कॉमन सोसायटी हांचेरूय बी ह्याच पद्दतीन आमी फ्री ऑफ कॉस्ट घालपाक तयार आसा. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर.